even towards the fundamental right to life. की आज ऑक्सिजन ना म्हणून लोक मरता लागले अख्ख्या देशात. हाऊ डू यू जस्टिफाय दिस? सगळ्यांक खबर आशिल्लें की सेकंड वेव इज कमिंग. what was the BJP government doing? They could not control it. अशें लोक म्हणजे पिक्चर पळयत जाल्यार अशें दिसता वातावरण भायर की बॉडी लासपाक जागो ना, ऑक्सिजनाची शॉर्टेज, ऑक्सिजना लागून लोक मरता, एकल्याचो काडून दुसऱ्याक दिता, अशी परिस्थिती आज जाल्या. गोंयांत सुद्धा हेच वातावरण आहा. गोंयची परिस्थिती कितें आहा, कोविड पॅन्डेमीक कशे पद्दतीन हँडल करता हांव पळया. सगळे कडेन रूम फूल म्हणटा. हांव पयलीं चीफ मिनिस्टराक सांगलें RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी करा, भायल्यान भितर येता तांकां. वीच अदर स्टेट्स हेव डन. एक बुलेटीन काडा, सगळे दिया. खंय कितले बॅड्स आहा ते. कोण धांवता बाबडे, कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धांवता, थंयच्यान पणजे धांवता, थंय बॅड ना म्हणटा, हांगा बॅड ना म्हणटा, कोण प्रायवेटान वता. एटलीस्ट यू मस्ट गिव डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टेटस, वेअर हाऊ मेनी बेड्स आर अवेलेबल, व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ oxygen available, what are the number of injections available, so that there is no rumor, there is no confusion in the minds of the people. म्हणून म्हाका दिसता people are going to vote against this resentment. This government has failed. हांव डिमांड करतालो की कोविडाच्या पॅन्डेमिका लागून टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, खाजेकार, चणेकार, पायलट हांचे खातीर एक पॅकेज दिवन. काल म्हाका वाचून अजाप दिसलें की हांव हांगा डिमांड करता आनी तातलें पॅकेज महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान दिलें 780 कोटीचें कितलें पॅकेज दिवं. आणि आमच्या गव्हर्मेंटान 100 कोटीचें पॅकेज दी म्हणून सांगलें. तांकांय कितें दिया, ते दिवपाक तांचे कडेन वचून जायना. लोक आतां आनी त्रासा पडले. अशे परिस्थितींत देर इज अ रिझंटमेंट. टॅक्सीवाले रस्त्यार आसा, टिचर्स आसा रस्त्यार, सगळे जाण रस्त्यार. काल परवरे उदक ना 4 दीस म्हणून लोक रस्त्यार. अशा वातावरणात ही इलेक्शनां जातात. म्हाका खात्री आसा की मडगांव सिवीक अलायन्स विल गेट क्लियर मेजॉरिटी. पीपल ऑफ Margao will give clear majority to the candidates of Margao Civic Alliance. Not only in Margao, but across the state, wherever elections, whether it is in Panjim, whether it is in Vasco, whether it is Kepe or Sange, I am sure that people will give majority by to the opposing panels, defeating the BJP ruling party.